मंत्र्यान पहिल्याच प्रश्नात म्हाका उत्तर दिला की हांव विचारलेले स्टाफ एडिक्वेट आसा काय ना. खंयचे हॉस्पिटल चलयतले जाल्यार ताका मेन म्हणटा ते नर्सीस जाय, डॉक्टर्स जाय आनी अदर पॅरामेडिकल स्टाफ जाय. पण सध्या जर पळयशीत आज सकाळी सुद्धा जर थिंगा जर टोटल स्ट्रेंथ आसा जाल्यार ती फक्त 9 आसा. आनी अनफॉर्च्युनेटली म्हयनोभर पयलीं जेन्ना हांव एकदां विजिटाक गेल्लो लोकांनी कंप्लेन केल्ली जाल्यार फक्त 6 सिस्टरी आसले. हाचेर मातशें म्हाका एक्सप्लेनेशन मंत्र्यान दिवपाचें. आम्ही पयलींच हांवें सांगलां की मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा करून हे सगळे जे गोष्टी रिवायज करपाक जाय. म्हाका दिसता सेशन जाले उपरांत आमी बसतले. आतांच आमी 2023 30/10/2023 आमी परत एकदा प्रपोजल फॉर एडिशनल पोस्ट टू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. आयजचे जर तुमी पळयल्यार उत्तर जे आसा आनी आयजचे जे नॉर्म्स जे आहा आनी आयजचो जो लोड जो वाडला, आयज उत्तर जे दिलां ते आमी आयज जे तो आमचो स्टँडर्ड हे आसता बेस्ड ऑन एक्झॅक्टली वॉट इज द सिच्युएशन, कशें कितें आसता ह्या इतले पेशंटाक इतलें. पण कितें आहा थंय परिस्थिती बदलल्या. तुमी जे सांगलां ते हांवें सांगल्या प्रमाणे ते रिव्यू आमकां करचेच पडटले आनी सँक्शन स्ट्रेंथ नॉन ते घेवन बसपाचें ना, ते वेगळे तरेन पळोवन ते आमकां फुडें वयचें पडटलें. आमकां ह्या तरेचो एक हब एंड स्पोक मॉडल जे खंय ते सगळे हे सगळे रेडिओलॉजीचे इक्विपमेंट बी हाडपाक. आतां तुमी जर सरकाराक विचारले, एक प्रॅक्टिकली हांव सांगता, तुमी यू नो द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरीथींग. आमी सरकारा कडेन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून फायनान्सा कडेन चर्चा करून हे आमी जर प्रपोजल आमी फुडें व्हरूंक शकता. कारण इट्स अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग. इट इज नॉट अ प्रायवेट ऑर्गनायझेशन. इट मे बी यूज बिकॉज द OT इज बीन शट. आनी स्पिकर जर हे सगळें करपाक जाय जाल्यार हांवें मुख्यमंत्री कडेन पळय सांगलां की हे सगळें कॉम्प्रिहेन्सिवली आमकां सँक्शन करून आमकां ह्यो पोस्ट जाय. आनी आयज गोंया भायले डॉक्टर जर येवपाक तयार हांगा काम करपाक. कितलेय बेरोजगार डॉक्टर भोंवतात आउट ऑफ द स्टेट बिकॉज दे डोंट गेट दॅट टायप ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज. दे आर रेडी टू कम हियर. चीफ मिनिस्टर येस्टरडे हॅज क्लियर्ड अ डॉक्टर फ्रॉम टाटा मेमोरियलाच्या रेकमेंडेशनाचेर. आमी डॉक्टर पायल माटी म्हणून आमी तिका घेतल्या.